नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांक सिलिंडरा फाटल्यान 300 रुपया अनुदान दिवपाचो केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो निर्णय. राष्ट्रीय हल्द मंडळ स्थापणुकेक मान्यताय. बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिल्या माहिती. भारतीय हवाई दळांत 1A जातीच्या तेजस प्रशिक्षण विमानाचो जालो आस्पाव. संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट हांच्या हस्तुकी जाले विमानाचें लोकार्पण. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी विद्याभारती शिक्षण संस्थेच्या नव्या सभाघराचें जालें उक्तावण. शिक्षण मळार 50 वर्सां योगदान दिल्ले खातीर मानेस्तांचो जालो भोवमान. राजभवनातल्या नव्या दरबार भवनात शेती खात्यान मिलेट फेस्टिवलाचे केले आयोजन. शेती मंत्री रवी नाईक हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. आणि 19व्या आशियाई सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी 76 पदकां जोडून केली विक्रमी कामगिरी. 16 भांगरा, 28 रुपया आणि 32 कांस्य पदकां मेळून पदक वळेरींत मेळयल्या चवथी सुवात. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणे अंतर्गत दरेका LPG सिलिंडरा फाटल्यान लाभार्थ्यांक 300 रुपया अनुदान दिवपाचो निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळान घेतला. हाचे पयलीं दरेक सिलिंडराक 200 रुपयाचें अनुदान दिताले. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर आनी संस्कृती आनी पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी जोड पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली. रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपये कम किए गए. तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी एज इट इज चलती रही तो उनको 700 रुपये का पड़ता था. आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपये की बजाय अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है. करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी पत्रकार परिशदेंत केंद्र सरकाराक राष्ट्रीय हल्द मंडळ स्थापन करपाचो निर्णय घेतला अशें सांगलें. देशांतर्गत हल्दीच्या उत्पादनाक उर्बा दिवपा खातीर ह्या मंडळाचो लाव जातलो अशें मंत्री रेड्डी हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का कैबिनेट में निर्णय किया है. उसके बाद निर्णय ही नहीं है, उस लगभग 889 करोड़ फर्स्ट फेज में एलोकेशन हुआ है. उसमें इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी मुलुगु, तेलंगाना में एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर भी है. उस गांव में इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का निर्णय हुआ है. मैं इसके ट्राइबल्स की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को. भारतीय हवाई दळांत आयज तेजस प्रशिक्षण विमान आस्पावीत जालें. बंगळुरूत जाल्ल्या एका खासा कार्यावळींत संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट हांणी ह्या 1A जातीच्या विमानाचें लोकार्पण केलें. ह्या वेळार राज्यमंत्री भट्ट हांचें उलोवप जालें. आज पुनः एक इतिहास रच दिया है. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा और जिसके अभी एग्रीमेंट हुए हैं, सारे एग्रीमेंट का मैं साक्षी हूं. यह एक ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमारे स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग के कौशल को दर्शाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करती है. यह उपलब्धि मेक इन इंडिया और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.
मुझे इस बात का गर्व है कि सहयोगात्मक प्रयासों से हम ट्विन सीटर एलसीए तेजस को वास्तव में तैयार कर पाने में सफल हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा संप्रभुता बनाए रखने में अपना महती योगदान करेगा। भारतीय हवाई दळाच्या ताफ्यांत आनीक 97 तेजस 1A विमानां आसपावीत जावपा खातीर कबलाती जावपाच्यो आसात अशी माहिती काल घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत हवाई दळ मुखेली एअर मार्शल VR चौधरी हांणी दिली। ह्यो कबलाती 1,15,000 कोटी रुपयाच्यो आसात अशी माहिती तांणी दिली। ह्या नव्या तेजस विमानाक अर्विल्लें तंत्रगिन्यान आसा अशें तांणी म्हळें। 8 डिसेंबर दिसा जावपा आशिल्ल्या हवाई दळ दिसाच्या फाटभुंयेर हवाई दळांत ही पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली। तेलंगणात भारतीय जनता पक्ष पारदर्शी आणि प्रामाणीक सरकार दितले। तेलंगणात डबल इंजिन सरकार जाले जाल्यार उदरगतीचो वेग दुपेटीन वाडटलो असो हावेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल छत्तीसगड आणि तेलंगणाच्या भोंवडेर आशिल्ले। काल सांजे उसरा तेलंगणात आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत तांणी संबोधीत केलें। ताचे पयलीं प्रधानमंत्र्यांनी राज्यातल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो आणि कांय नव्या प्रकल्पाचें उक्तावण लेगीत केलें। किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो। जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है। सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है। आज पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट हो जाएगी। भारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स की संख्या बढ़ा रही है। तेलंगाना के लोग एम्स की बीबी नगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ह्या दोन राज्याच्या भोंवडेर वचपाचे आसात। मध्य प्रदेशात तांचे हस्तुकी 12,600 कोटी रुपया खर्चाच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या योगदानाचो बुन्यादी फातर बसयतले आणि पुराय जाल्ल्या कांय प्रकल्पाचें लोकार्पण जातलें। तातूंत रस्तो, रेल्वे, गॅस पायपलायन तशेंच नितळ उदक पुरवण ह्या सारकेल्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा। चीनाकडल्यान बेकायदो अर्थपुरवण जावपाचो दुबाव आशिल्ल्यान न्यूज क्लिक ह्या खबरां पोर्टलाचे मुखेल संपादक प्रबीर पुरकायस्त आनी HR विभागाचे मुखेली अमित चक्रवर्ती हांकां दिल्ली पुलिसांनी अटक केल्या। पोर्टला संबंधीत वेगवेगळ्या 30 सुवातांचेर दिल्ली पुलिसांनी धाडी घाल्यो। तातूंत पोर्टला खातीर बरोवपी कांय पत्रकारांचो आस्पाव आसा। तांचे मोबायल फोन आनी लॅपटॉप पुलिसांनी जप्त केल्यात। मुंबईत लेगीत ह्या प्रकरणात कांय जाग्यांचेर धाडी घाल्यात। न्यूज क्लिक पोर्टलाचे कार्यालय पुलिसांनी सील केला। अदीक चौकशी सुरू आसा। बँक ऑफ इंडियाच्या मुद्रा निधी समितीची बसका नियाळ बसका आयच्यान सुरू जाल्या। 3 दीस चलपी ह्या बसकेचे निर्णय 6 ऑक्टोबराक जाहीर जातले। सध्या रेपो दर 6.5% इतलो आसा। हो रेपो दर कायम उरतलो वा तातूंत बदल जातलो हाचेर सगळ्यांचे लक्ष लागून आसा। RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांच्या फुडारपणा खाला 6 वांगड्यांची समिती ह्या विशयाचेर भासाभास करतली। फाटली 3 बसका सावन रेपो दर एकूच आसा। घेवया एक ल्हानसो विसव।
the only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। विचा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राज्य सरकारान गिफ्ट म्हळ्यार गोंय इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन हांचे वतीन गोंया खातीर विजन डॉक्युमेंट 2047 तयार करपाक सुरवात केल्या आनी हे खातीर नीती आयोगाची मजत घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। नीती आयोगाचे वतीन बायलां उद्देजकां खातीर काल आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या कार्यावळीक नीती आयोगाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। First time we are thinking about the vision of the India और नीति आयोग विकसित भारत 2047 देश में किस तरह से आगे आने वाले 25 साल के सोच के along with the cooperative federalism सभी स्टेट को आगे लेके किस तरह से जा सकते हैं, इसके बारे में एक सोच स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोवा हैज़ द गिफ्ट which is again the Goa Institute of the Future Transforming Institute is already existing, and we have started working on the same on the different platforms. So definitely we are also very much interested to work with the Niti Aayog in future to make the future plan of the state for the vision 2047। जिस तरह से विकसित भारत 2047 की बात चल रही है, उसी तरह से हम विकसित गोवा 2047 के लिए हमारे विजन डॉक्यूमेंट डेफिनेटली करेंगे आपके साथ में। इन कोलैबोरेशन में हमें डॉक्यूमेंट करने के लिए बहुत ही हमें अच्छा लगेगा। इसमें माननीय मोदी जी का विजन 2047 विकसित भारत का आगे लेने के लिए हमें आप लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा और गोवा आगे आने वाले 25 साल में इस तरह की सोच आगे रह के हम काम कर सकेंगे। गोंय पुलिसांच्या सायबर गुन्यांव कक्षाच्या वतीन पुण्याच्या क्विक हिल फाउंडेशनाच्या जोडपालवान सायबर शिक्षा फॉर सायबर सुरक्षा ह्या विशयावेल्या पथनाट्य कार्यावळीचें आयोजन केलां। वेगवेगळ्या शिक्षण संस्थांच्या वाठारांत तशेंच भौशीक सुवातांनी ह्यो कार्यावळी राज्यभर जातल्यो। उक्तावणाची पयली कार्यावळ पर्वरीच्या विद्याप्रबोधिनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत आयोजीत केल्ली। सायबर गुन्यांव विभागाचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, मुख्याध्यापिका रेशा पेडणेकर, पुलीस निरीक्षक विद्यानंद पवार, सुनील नलावडे आनी हेर पुलीस अधिकारी हाजीर आशिल्ले। लोकांमदी सायबर गुन्यांवाविशीं जागृताय जावची ह्या हेतान ह्या पथनाट्याचें आयोजन केलां। विद्याभारती शिक्षण संस्थेच्या शिवाणी सभाघराचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार शिवोलेच्या आमदार डिलायला लोबो, उत्तर गोंय जिल्हो पंचायत वांगडी शनिशा तोरस्कर, सडये पंचायत सरपंच दीपा पेडणेकर, शांता विद्यालयाचे अध्यक्ष डॉ सीताराम कोरगांवकर हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं ह्या वेळार शिक्षणीक मळार मोलादीक कार्य केल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान जाल्लो। संस्थेन 50 वर्सांत शिक्षणीक योगदानाचें पवित्र काम केलां। ही गजाल तोखणाय करपा सारकी आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। सडये सारकिल्या ग्रामीण भागात 50 वर्सां पयलीं हायस्कूल सुरू करप हें खूब मोठें काम आशिल्लें आनी तेज्या वेळार आमी पळयता की पदरमोड करून लोक हायस्कूल सुरवात करताले, आपले पयशे डेडिकेशन दिताले। आत्ताच उलयता आसतना सांगला त्या प्रमाणे पुरुषोत्तम कामत सर हांच्यांनी आपूण VRS घेवन विद्याभारतीचें काम सुरवात केलें आनी आपली पेन्शन सुद्दां आनी इन्क्लुडींग एवरीथींग विद्याभारतीच्या स्कुला खातीर दिलें। हांव परत एकदां तेचें खूब खूब अभिनंदन करता। स्कुलाच्या भुरग्यांनी गणेश वंदना सादर केली, ताज्या उपरांत माणकुल्या भुरग्यांनी पप्पा आपला गणपती घरा आणले हे सुंदर गाणें
त्या सोशल मिडियाचेर खूप हिट सॉंग आसा त्याचेर डान्स केलो, ताच्या उपरांत समय नृत्य केलो, त्या सगळ्या भुरग्यांचे आनी त्यांच्या बसयल्ल्या टिचरांचे खूप खूप अभिनंदन. नेटान तुमी ताळयो वाजून तांचे खूप खूप अभिनंदन करता. 100% रिजल्ट खूप हायस्कुलांनी लायता, पण 100% रिजल्ट लायता आसतना नवेच्या भुरग्यांक फेल करून घराय दवरतात, ती हांवें पळयल्या. पण शांता विद्यालयात तशें न करता ज्या भुरग्यांक मेळटा त्या भुरग्यांक घेवन हायस्कूल चलोवप आनी परत एकदां म्हणजे रेमेडियल क्लासीस आमी सांगून सुद्दां थोडी हायस्कुलाक घेयना, म्हाका परत एकदां पळोवचें पडटलें. पण हांव अभिनंदन करता तुमचें रेमेडियल क्लासीस 100% घेवन सगळ्या भुरग्यांचो क्वॉलिटी रिजल्ट लायता, त्या बद्दल टिचर्स आनी भुरगे हांच्या नेटान ताळयो वाजोवन तुमी सगळ्यांनी खूप खूप अभिनंदन करता. आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्सा निमतान राज्य सरकाराच्या शेती खात्यान दोनापावलाच्या राजभवनातल्या नव्या दरबार सभाघरांत मिलेट फेस्टिवलाचें आयोजन केल्लें. शेती मंत्री रवी नाईक हांणी पारंपारीक दिवली पेटोवन ह्या महोत्सवाचें उक्तावण केलें. ह्या निमतान मिलेटची म्हायती दिवपी एका फोटो प्रदर्शनाचें आयोजन केल्या. तेच वांगडा मिलेटा पासून तयार केल्ल्या पदार्थांची सर्त लेगीत आयोजीत केल्या. मंत्री रवी नाईक हांणी प्रदर्शनाची पळोवणी करून मिलेट उत्पादना खातीर राज्य सरकार करीत आशिल्ल्या यत्नाची आपल्या उलोवपांत म्हायती दिली. एनकरेज करता जास्तीत जास्त मिलेट खावचे, मिलेट रोवचे, कल्टिवेट करचे जास्तीत जास्त आनी आमची तांकां बेनिफीट आमी तांकां एकट्या फाटल्यान 20,000 रुपया दिता. एनकरेज करता हें रोवपाक, नाशणी बिश्णी रोवपाक हें आसा नाशणी म्हणटा आमी तांकां मिलेटा, तांकां हें करता आमी दिता सगळे तरेचे. आनीक आमी तांकां एनकरेज करपाचें आमचें हें आसा. आनी आमचे ह्या वर्साक आमचें हार्वेस्ट सुद्दां वाडलां. आमी खूब एनकरेज केला आसा लोकांक. आनीक आजून आमी सांगता तशें सगळे भुरगे आतां भाग येता, ग्रेज्युएट पोस्ट ग्रेज्युएट भुरगे आसा आपले आज्या पंचायती जमनी आहा ते आतां कल्टिवेट करपाक लागल्या. आनी आमकांय बरें दिसलें की आनी आमचे कडेन ट्रेनींग येता मडगांव तें एकदम बरें जालें. आनीक आमकां दिसता की आमी हे इतल्या वर्सां आशिल्ले ते आनी ह्या वर्सांनी आमी आतां म्हाका दिसता आमी ह्या 2 वर्सांक आमी खुबशे हें केल्लें आसा. आमचे डायरेक्टर वावरतात, सेंट्रलची कितें स्किमी आहा ते हाडून लोकल लोकांक हें करता, हेल्प करता. गोंयचे उद्योगती खातीर कितें आहा ते आमचे कल्टिवेशना खातीर कितें फायदे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटचे. आनी आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर जे आसा की जास्तीत जास्त जे बारीक जे आसा मिलेट तेजे चडशे लोकांक एनकरेज करचे रोवपाक किंवा हें करपाक आनी खावपाक. पणजी शार महानगरपालिकेच्या नव्या इमारत प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बसयलो. पणजी महानगरपालिका आनी गोवा राज्य नगर उदरगत एजन्सी म्हळ्यार जिसुडा हांच्या जोडपालवान हो प्रकल्प चालीक लायतात. सुमार 75 कोटी रुपया ह्या प्रकल्पा खातीर खर्च अपेक्षीत आसा. आयज जाल्ल्या कार्यावळींत पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, ताळगांवचे आमदार जेनिफर मोन्सेरात, उपमहापौर संजीव नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शिवोली पंचायत वाठारांत गांववाडी हांगच्या नव्यान दुरुस्त केल्ल्या रस्त्याचें उक्तावण शिवोलीच्यो आमदार डिलायला लोबो हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार थळावे सरपंच एग्नेस कार्वालो, पंचवांगडी सिसिलिया कार्वालो, पेद्रो मेंडोन्सा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना आमदार डिलायला लोबो हांणी रस्तो दुरुस्ती खातीर भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी केल्ल्या सहकार्या खातीर उपकार मानले. 28th हो कॉलेप्स जालो आनी 29th आमी नोट मारून धाडलो आनी विदीन ऑन दॅट सेम डे आमकां PWD मिनिस्टर सर निलेश काब्रालान सेम डे गो अहेड म्हणून सांगलें बिकॉज इट वॉज टेकन अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट. त्या दिसा आमचो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंटूय केलो की काम चालू कर म्हणून. सो अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट इतले फास्ट काम करून आमकां पास करून दिलें म्हणून पयले सद्याक हांव आमच्या PWD मिनिस्टर सर निलेश काब्रालाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी देव बरें करूं म्हणटा आमचे इंजिनियर, ही इज ऑलवेज देर बाय माय सायड. कितें काम आहा सगळे कोऑर्डिनेशन वेन देर इज गुड कोऑर्डिनेशन विथ द JE and the MLA and the board members, work becomes a lot faster.
हांव तेकाय चोडान चोड देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सगळे स्टाफ भोव करून युवराज हांगा येयलो, इन्स्पेक्शन केलें, कोऑर्डिनेट केलें आनी हें काम आयच्या दिसा इतलें फास्ट काम जाता. इवन अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट इतलें फास्ट जाता तें आमकांय खबर नासलें. भारतीय तटरक्षक दळाच्या दक्षिण गोंयांतल्या चिकोळणा संकुलात 100 KW सोलार पॉवर प्लांट कार्यरत जाला. ताका लागून ह्या संकुला खातीर खर्च जावपी विजेच्या बिलांची बचत जातली असो हावेस भारतीय तटरक्षक दळान उक्तायला. 25 सप्टेंबरा सावन हो सोलार प्लांट कार्यरत जाला. चिकोळणा संकुलात पयलेच फावट अशा प्रकारचो सौर उर्जा प्रकल्प चालीक लायला. मुखावेल्या काळात अशा प्रकारचे प्रकल्प हेर संकुलांनी लेगीत बसोवपाचो यत्न तटरक्षक दळ करतले आनी ते खातीर केंद्र सरकाराच्या नॅशनल सोलर मिशनचे सहकार्य घेतले अशें तटरक्षक दळान नमूद केलां. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या वाडदिसा निमतान तांच्या राबित्या घरा मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठानाच्या वतीन आयज वेगवेगळ्या भौशीक कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. सकाळीं गोडेमूत कॅल्शियम आनी हिमोग्लोबीन तपासणी शिबीर, मुफत दोळे तपासणी शिबीर, आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथी वखदांचें वितरण, शिक्षणीक संस्थांक संगणकाचें आनी LCD प्रोजेक्टरांचें वितरण तशेंच रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्लें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या सामाजीक कार्याची तोखणाय करून तांकां वाडदिसाची परबी भेटयली. या सगळ्या बदलात भाऊचोय वांटो सिंहाचो आसा हे हांव निश्चितरित्या सांगता. कारण निश्चितरित्या भाऊन प्रत्येक फावटी जेन्ना केंद्रात नेतृत्व केलां तेन्ना गोंयांत येवपी प्रत्येक प्रोजेक्ट म्हणजे आपल्या कार्यकाळांतल्या मेन प्रोजेक्ट आसतलेच, बट गोंयांतल्या प्रत्येक प्रोजेक्टात जावं मागीर त्या खंयच्याय मिनिस्ट्रीच्या वतीन येवनी भाऊन त्या मिनिस्टरां कडेन गोंया खातीर उतर घातला आनी गोंयांत ते प्रोजेक्ट येवचे म्हणजे नॅशनल हायवे पासून ते बाकीचे इतर सगळे प्रोजेक्ट टुरिजमांतले आसतले, हेल्थांतले आसतले, PWDंतले आसतले, अशे सगळे प्रोजेक्ट हे खास करून प्रत्येक म्हाका खबर आसा म्हणजे 4 वर्सां मुख्यमंत्री ह्या काळात जेन्ना जेन्ना केंद्रात एखाद्या प्रोजेक्टाचो रिव्ह्यू घेवपाक वता आसत जाल्यार भाऊ थंय आसत. एक फोन केलो जाल्यार भाऊ त्या बरोबर त्या मिटिंगेक हजर रावतात आनी निश्चितरित्या ते प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन फॉलोअप करपाचें काम हे भाऊन प्रत्येक फावटी केलां. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी लेगीत ह्या वेळार भावना उक्तायल्यो. हांव म्हणटा ही जबाबदारी पेलपाची ताकद जी आसा ही ताकद तुमी सगळ्यांनी दिली, संपूर्ण गोंयान दिली आनी जें कितें बरें जें आसा तें बरें हें दाखोवपाची संदी हातूंतल्यान मेळ्ळी. भारतीय जनता पार्टी म्हणून एक बरो विचार आमी पळयताले, गोंयचें राजकारण पळयताले. हांगा पार्टी आशिल्ल्यो कितले वर्सां सत्ताय तांणी सांबाळिल्ली आनी ह्या सत्तेच्या आदाराचेर ज्यो काही गोश्टी हांगा जावंक जाय आशिल्ल्यो फक्त भौतीक विकास न्हय परंतु भौतीक विकासा बरोबर ज्याच्या खातीर आमी विकास करतात त्या मनशाचो भितरलो विकास, आंतरीक विकास जाता काय ना हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो. क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे. आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे. मतलब? पापा शेयर मार्केट में जोखिम होता है,
कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। डॉमिनिक रिपब्लीक देशाचे उपराष्ट्राध्यक्ष राक्वेल पेना रॉड्रिगेज सध्या भारत भेटेर आसात। तांणी नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली। दोनूय फुडाऱ्यांमदीं परस्पर संबंधा विशीं भासाभास जाली। भारत डॉमिनिक रिपब्लीक देशा मजगतीं राजनितीक संबंध निर्माण जाल्ल्याक 25 वर्सां पुराय जाल्यात। ह्या फाटभुंयेर ही भेट म्हत्वाची आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां। राक्वेल पेना रॉड्रिगेज हांणी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांची लेगीत भेट घेवन द्विपक्षीय मुद्द्याचेर चर्चा केली। 19व्या आशियाई सर्तींत भारतीय खेळगड्यांनी आतामेरेनची विक्रमी 71 पदकांची कमाई केल्या। 2018 वर्सा जकार्ता हांगा जाल्ल्या आशियाई खेळा सर्तींत भारतान 70 पदकां जिखिल्लीं। चीनांत चालू आशिल्ल्या सर्तीच्या आयच्या 11 दिसांची सुरवात तिरंदाजीच्या प्रकारांत ओजस आनी व्ही.जे. सुरेखा हांणी मिश्र दुट्टी कंपाऊंड प्रकारांत भारताक 16वें भांगरा पदक मेळोवन दिलां। तिरंदाजी प्रकारांतले भारताचें हें पयलेंच भांगरा पदक आसा। मजगतीं आशियाई खेळा सर्तींत तिरंदाजी प्रकारांत भांगरा पदक जिखिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खेळगड्यांक परबीं भेटयली। आतामेरेन भारतान 16 भांगरा, 28 रुप्या आनी 32 कांस्य अशीं 76 पदकां मेळोवन पदक वळेरींत आपली चवथी सुवात तिगोवन दवरल्या। सिक्कीमच्या लचेन देगणांत लोहनक तळ्या लागीं तिस्तानेक अचकीत आयिल्ल्या हुंवारार भारतीय लश्कराचे 23 जवान बेपत्ता जाल्ल्याची खबर संरक्षण दळाच्या प्रवक्त्यान गुवाहाटी हांगा दिल्या। काल राती ढगफुटी भशेन उटंगराचो पावस जाल्ल्यान ही घटना घडली। ह्या हुंवारांत लश्कराची कांय वाहनां लेगीत व्हांवन गेल्ल्याची खबर आसा। घडणूक थळाचेर मजत आनी बचाव कार्य झुजां पावंड्यार सुरू आसा। सिक्कीमचे मुखेलमंत्री प्रेमसिंग तमंग हांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतला। मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत मुखेलमंत्री तमंग हांचे वांगडा दूरध्वनी वेल्यान संपर्क साधून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। पळयाचें तापमान पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 28.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणेच्या लाभार्थ्यांक सिलिंडरा फाटल्यान 300 रुपया अनुदान दिवपाचो केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो निर्णय। राष्ट्रीय हरित मंडळ स्थापणुकीक मान्यताय। बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिल्या म्हायती। भारतीय हवाई दळांत 1A जातीच्या तेजस प्रशिक्षण विमानाचो जालो आस्पाव। संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट हांच्या हस्तुकीं जालें विमानाचें लोकार्पण। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं विद्याभारती शिक्षण संस्थेच्या नव्या सभाघराचें जालें उक्तावण। शिक्षण मळार 50 वर्सां योगदान दिल्ले खातीर मानेस्तांचो जालो भोवमान। राजभवनातल्या नव्या दरबार भवनात शेती खात्यान मिलेट फेस्टिवलाचे केले आयोजन। शेती मंत्री रवी नाईक हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण। आनी 19व्या आशियाई सर्तींत भारतीय खेळगड्यांनी 76 पदकां जोडून केली विक्रमी कामगिरी। 16 भांगरा, 28 रुपया आनी 32 कांस्य पदकां मेळोवन पदक वळेरींत मेळयल्या चवथी सुवात। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।